Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हे साल न्हंये लागीं आयज आमी सोपूत घेतात की ही आमची न्हंय आमी राखतले आमी सांबाळटले आनी कसली गरज पडटा तेन्ना ते आमी करतले. साल न्हंयेचे जिवीत आमी परतून आसले तशें करून आमचे लागीं आसा तितले उपाय आमी घेवंक वावुरतले. वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसा एक आमी प्रतिज्ञा केली की आमी साल इम्प्रूव करपा खातीर साल परत पयलींचें स्थान दिवपा खातीर वावुरतले. जाल्यार म्हाका खात्री आसा की वी कॅन सक्सीड. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी पयलीं ठरोवपा जाय कॉपरेट करपाक. सालाच्या काठाचेर जे लोक आहा तांणी पयलीं ठरोवपा जाय आमी कांच सालांक उडोवपा ना. साल रिवरा भितर आमी उडोवपा ना, आमी साल प्रोटेक्ट करतले. जशें मार्ग आमी म्हणटा रस्त्याचेर आमी कांय उडोवपा जायना. अशें प्रत्येकान जर ठरलें की हांव रस्त्याचेर उडोवपा ना जाल्यार रस्तो बरो उरपाक शकता. त्याच भशेन रिवरां भितर आमी कांयच उडोवपा जायना. अशें जर ह्या बॉर्डरीचेर रावपी लोकांनी सुद्दां ठरयलें फर्स्ट फेजाक जाल्यार कितलोसो तातूंतल्यान खुबसो विशय सोंपतलो. आनी म्हाका दिसता कॅप्टन वेन्झेन ताणें इनिशिएटीव घेतला. म्हणजे पयर आमी जॉयंट इन्स्पेक्शनूय केल्लें WRDचें काम चलता आसतना की साल रिवर ताज्या हातूंतल्यान वता म्हज्या हातूंतल्यान वता. आमच्या सायडी ह्या सायडी म्हणजे बुडल्या जाल्यार फाल्यां कॉमर्स कॉलेज बी ते त्या सायडीकूय बुडपाक शकता, खारेबंदार त्या सायडीक बुडपाक शकता. अशी परिस्थिती आसा. म्हणून आमी ठरयलें की बाबा आमी जॉयंटली इन्स्पेक्शन करून WRDक थोडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं, WRDन थोडें काम केलां. आतांय तांचो मुखार प्लॅन आसा. पूण सगळे एकठ्या जावन जर आमी करत जाल्यार म्हाका दिसता साल रिवर जें सालसेतीचें एक भुशण अशें म्हणटात न्ही, सालसेतीचें हांगाच्यान सारकी ती खंय मुखार पर्यंत पावता. म्हणजे पळय आनी आज त्या रिवरीची जी परिस्थिती आसा ती जर इम्प्रूव जावन जर ती साल रिवर परत एकदां जर पयलींच्या स्थानाचेर आयली ताजे सारकें आनी एनवायरमेंट डे मनोवपा सारकें आतां आमी म्हणटा पळय ते खऱ्या अर्थान एनवायरमेंट परत कितें दिवपाचें आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेया पासत कितें करपाचें तें आमी हे 1 म्हयन्या लागला आमकां हें करपाक. आमी सुमार 53 गायरे उसपले, एक 5-6 कितें नल्ला उसपले, एक रिवरलेट दांगाफोड म्हणटा ती विच इज पासिंग फ्रॉम तांबोरी कार्मोना ती आमी 40 वर्सां जाल्लीं कोणें करूंक ना ती आमी उसपली. सो ऑल दीस प्रिपेरेशन वॉज फॉर टुडेज इव्हेंट. आमी इतलें आज हें कंट्रिब्युशन एक दाखोवपाक की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक दीस वचोन गार्बेज क्लीन अप करून या झाडां रोवन वर्ल्ड एनवायरमेंट डेया कंट्रिब्युशन जायना. सो टुडे वी बीइंग हियर एज अ रिप्रेझेंटेटीव वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अ बदल. लोकांक जो आज बदल जाल्लो हो बदल आज दिसती पडटा. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज बीन सेलिब्रेटेड विथ द प्रिपरेशन ऑफ 1 month and we have contributed towards this land by preparing our water bodies, by clearing our nallas, by desilting all these things, and today we celebrate this day. The people have participated. जितले आज हिंग भुरगे तुमकां दिसता शेतकामती तुमकां दिसता they were all 7 विलेजांनी तेमी आज गायरे उसलाय तेमी सगळें रेडी केलां आयज दिसा पासत. So congratulate everyone on the World Environment Day 2022 and today we take a pledge that we will make sure आमची जी रिवर साल आहा ते रिवर सालेन जी सिवेज येता जे कॉन्स्टिट्युएन्सींतसून सिवेज येता आनी जे आमदारांनी पयले कांयच करूंक ना आमी आज सगळ्यांक बराबर घेवन आज आमी प्लेज केला की वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट द रिवर साल इज क्लीन्ड अप, द सीवेज इज प्लग्ड इन and then we start the process of cleaning this water.